मोगाच्यानो आज कुर्साचो दीस जेजूचे कश्ट मरण भक्तीन उगडास काडचो दीस कुर्साक नियाळटना दूख भोगता तरी आमचे सोडवणे खातीर ताचे रूम काडलेल्या सोडवणदारा पळयतना आमकां निजायकी भरवसो दिसता कुरीस आमचे जिणेचे केंद्र कित्याक जेजून ताच्या कुर्सा मरण आनी जिवानपणा मुखांत आमची सोडवण केल्या आनी आमकां नवें जिवीत फावो केलां देखून आज आमी कुर्साक नामान करता कुर्सा विणे आमचे जिवीत अर्थरहीत कुर्सातावन आमचे जिणेक लिसांव शिकता आनी तें जियोंक कुरपा मागून हे जेसुतींत उर्बेन भाग घेता आयची जेसुती गंभीराय आनी सादेपण दाखयता आज दाबाजो ना संभ्रम ना वा फेस्ताचें वातावरण ना आज आलता रिती सजवणी ना घंटी वसनांत आवाज ना आयचो दीस प्राचिताचो दीस कसो आमी पाळया सगळे शांत आनी आयचे मौन वातावरण आयच्या दिसाचो म्हत्व सांगता आयचे जेसुतीचे भायले आचरण आमच्या खालसा मनाक जेजूच्या कुर्सा मनाचो गूढ समजूंक आदार जावं आयचे जेसुतीन 4 भाग आसात पयलो देवाच्या शब्दाचो संभ्रम दुसरो संभ्रमीक प्रार्थना तिसरो कुर्साचो नामान चवथो पयर प्रसादाची रीत पातकी मनशाचे किरकोळपण ओपून घेवन तशेंच आपल्या पतीच्या मरणांतय पवित्र सभेक जेजूच्या पत्नीक म्हणजे आमकां भोगची दूख आनी कंत व्यक्त करूंक आतां याजाक मौनपणी पुरुशावर येतले आनी रित्या आलतारी मुखार दर्नीर सरपडतले आनी मागणे करतले तांचे बराबर आमी उबी रावन मौनपणी मागया आनी जेसुतीन भक्तीपणी पात्र घेवया सर्व आमी उबी रावया
सर्वेस्परा आदाऊंच्या पातकाची ख्यास्त आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी सोमेस्त आमी मरणाक सांपडल्या आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं त्या केस्तीचें फारीकपण दिलें तर जशें आमी सैंबा वरवीं आदाऊंचें रुपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमी पावूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वांनी बसचे. पहिलो भाग देवाच्या शब्दाचो संभ्रम. देवाच्या शब्दाच्या संभ्रमांत आज 3 वाचपां आमी आयकतल्या. पयलें वाचप इसाया प्रावादीच्या ग्रंथांतलें, दुसरें एब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांतलें आनी तिसरें जुवांच्या वांजेरांतली सुमयाची कश्टाची कथा. पयलें वाचप इसाया प्रावादीच्या पुस्तकांतल्या आयच्या पयल्या वाचपान सेरेस्पराच्या सेवाका विशयांत भोव सुडाळ उतरांनी उल्लेख केला. हें वाचप सेरेस्पराच्या सेवकाचे कश्ट आनी जैत दोनी वर्णिता. क्रिस्तान आमचे खातीर सोंसिल्ले कश्ट पळयतना ह्या सेवकाचें जिवीत आमच्या क्रिस्तताय संपूर्णकायेक पावलां तें आमी समजता. देखून हें वाचप आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जालो की ताका मनशाचें रूप सुनातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक केदींस सांगोंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींस आयकोंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमंदीत? सेरेस्पराचो बावळो कोणाक उडापो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके खड्डे बयतल्या फळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशे करूंक ताका सुरूपाय नातली वा आकर्शण नातलें. आमचीं काळजां ताजेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो. कश्ट सोसून अणभव आसलेलो, जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिड्डलो. ताचेर पडलेले ख्यास्ते वरवीं आमकां शांती लाभली. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळया भाशेन शिमटून गेल्ल्या. हेर एकल्यांक आपापली वाट धरिल्ली, पूण आम्हा सोमेस्ताचो अपराधाचो भार सेरेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसले शेळये परी, लोवन तासतेल्या मुखार वगस रावतल्या बोकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फॉर्मान मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणा पडून गेली? जियेतेल्याच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकाच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक नातलें आनी तांकां तोंडांतले फुडकिरे उतार केदींच भायर सरूंक नातलें. तरी नश्टा मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्ता सवें ताका एक समाधी दिल्ली. कश्टा दग्धांनी ताका चिड्डूंक सेरेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततेक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सेरेस्पराची खुशी सफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो.
आपल्या जानवाय वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका एक भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांडतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्याच्या पथकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. बापा तुझ्या हाती मोसो आत्मो ओपसिता. बापा तुझ्या हाती मोसो आत्मो ओपसिता. तुझे लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसरो. निराशी जावं सोना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. नापासालो हांव दुस्माना आनी वळखीच्यांक बेरान. किरकोळ जालो सर्वय लोकांक सरसेजाऱ्यांक पर्यंत. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो ओपसिता. मेलेल्यांक जशें विसरतात विसरल्या ते म्हाका. सांडलेल्या आयदनां परी नाका जालो तांकां. तूं मोजें बळवून हाते भद्रतेचें कोटे. वाटवून तूं वस्राक तूं म्हाका सर म्हज्या विघ्नांतले. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो ओपसिता. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो ओपसिता. दुसरें वासाव. आपणे सोंसुल्ल्या कश्टां आनी आपणे भेटयल्ल्या आपल्या जिवाच्या बलिदाना वरवीं जेजू ख्रिस्त आमचो श्रेश्ठ यासक आनी आमच्या बाचाव्याचें कारण जाला. देखून आमच्या गरजांनी धैर्यान आनी आमी ताचे लागीं वचीत. कित्याक तो आमचे कश्ट समजता म्हणटा एब्रेवां बरयलें पत्र. आतां आमी आयकुया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, तर आमी उसाकताव तो भावार्थ तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीस सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो. तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना
आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सक्तेल्या लागीं बोब घालन आनी दुखांक गळोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबरतस ताचे उतर पडटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतार हें Christ आमचे पासो मरण पर्यंत कुसाचे मरण पर्यंत काल तो जालो त्या पासून देवान ताका अति सुबाला आणि दिला ताका ते नाव सरनावा प्रासोते. सांसुवां पोरमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांची कथा. त्या वेळी जेजू आपल्या सिसासोवें भायसून गेलो केद्रोन व्हळा पलतडी. थंयसर आसलो एक मोळो आनी तो आनी ताचे त्या मोळ्यान रिगले. ताका पारादीन करसो जुदासी ती सुवात जना आसलो कित्याक जेजू आनी ताचे सीस साबारपोटी थंयसर मेळटाले. देखून जुदासेक सिपायांचो सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी पारिजेवांनी धाडलेल्या नौकाराक घेवन आनी दिवे चुडी आनी हत्यारां कान घेवन थंयसर आयलो. तो वळ जेजू आपणाचेर येवंक आसचें जना आसोन मुखार गेलो आनी ताचे लागीं विसारी लागलो. कोणाक सोदता तुमी? तांणी जबाब दिली, जेजू नाझारेनाक. जेजून तांकां सांगले, हांव सुतो. ताका पराधीन कसो जुदासी ताच्या सांगाता हासलो. हांवच तो म्हूण ताणें ताका सांगलेंच ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटले. परतून ताणें तांकां सवाल केले, कोणाक सोदता तुमी? ते सांगा लागले, जेजू नाझारेनाक. जेजून तांकां जबाब दिली, हांवूच तो म्हणून हांवें तुमकां सांगले. म्हाका जर तुमी सोदतात ताका तांकां वचूंक सोडा. अशें पूण जावंक आसलें ताणें म्हणलें तें उतर, तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाक सावें वगडावंक ना. सिमांव पेद्रू लागीं तलवार आसली, ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताचो उजवो कान. त्या साकराचे नांव माल्क. पूण जेजून पेद्रूक सांगले, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्लेली काल्स हांवें पिये नायेकी. तितल्यार त्या सैनान
आनी सेनापतीन आनी सुदैवांच्या नौकरांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नसा लागीं अन्न सावन असलो माव कायपासाचो आनी कायपास सावन असलो त्या वर्साचो श्रेष्ठ याजक कायपासान सुदैवांक ती आलोचन दिल्ली बरे म्हूण एका मनशान मोरचे प्रजे पासोत सिमोन पेद्र आनी एक सीस जेजू फाटल्यान वेताले तो आनी एक सीस याजकाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगाता तोय श्रेष्ठ याजकाच्या आंगणांत रिगलो पूण पेद्र भायर दरवट्या लागीं उबो आसलो श्रेष्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो सीस भायर गेलो आनी दरवटी गर्नी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर आडनायलो तो वळती दरवट्या गान पेद्रूक म्हणाली तूं काय या मनशाच्या सिसापैकी एकलोगी पेद्रून जबाब दिली हांव न्हय हिंव कातालें देखून साकोर आनी नावकार एका हाकट्या लागीं उबे आसले आनी दग घेताले पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावून दग घेतालो श्रेष्ठ याजकान ताच्या सिसां विशान आनी ताचे शिकोन विशान जेजू लागीं विचार केलो जेजून ताका जबाब दिली हांव संवसारा मुखार परगट उलयलां सोमेस्त जुदेव सांगाता मेळचे कडे सिनागोगांत आनी देवाळांत हांवें सदांच शिकयलां गुटान हांव केसलेंच उलोवंक ना म्हजे लागीं कित्याक विचारताय हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्यां कडे विचार हांवें कितें तें सांगलां तें जाणात इतलेंच ताणें म्हणलेंच लागीं उबे आसलेल्या एका नौकरान जेजूक एक तापट दिलें आनी म्हणलें अशी तुवें जाप दिवची श्रेष्ठ याजकाक जेजून ताका जबाब दिली हांव जर तर सुकोन उलयलो म्हजी चूक रुजू करून दी पूण हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय आनी अन्नसान ताका बांदून श्रेष्ठ याजक कायपासा कडेन धाडलो अशें आसता सिमोन पेद्र उबो आसलो आनी दग घेतालो आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले तुय ताच्या शिसापैकी एकलोगी ताणें ताका ना करून म्हणलें हांव न्हय श्रेष्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरलेल्यांचो सोयरो ताचे लागीं म्हणा लागलो तुका हांवें ताच्या सांगाता मोळ्यान पळयलो न्हय गे पेद्रून परतून ना करलें आनी तेच घडये कोंब्यान सात घालो उपरांत ताणें जेजू कायपासातावन अधिपतीच्या रावळे राखवेलो तो वळ साकाळ आनी तांणी पास्क कायसर बस्ट जायने म्हणल्या खातीर रावळेरान भितर रिगोवंक ना देखून पिलात तांकां मेळोवंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी तांणी जबाब दिवन म्हणलें तो अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते ना आनी पिलात ताका सांगा लागलो तुमीच ताका व्हराव आनी तुमच्या न्यासाचा प्रकार
ताची नीत करा. तो वळसू देव ताका सांगा लागले, कोणा सोची कडूंक आमकां अधिकार ना. कंच्या जिन्साचे मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलें उतर ह्या परी पूर्ण जालें. उपरांत पिलात परतून रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक तांणी आपयलो आनी ताचे लागीं तो विसारी. तूं जुदेवाचो रायगी. जेजून जबाब दिली, तुजे सक्तीन तूं हें म्हणटायवी, ह्या हेरांनी म्हजे विशान सांगला. पिलातान जबाब दिली, हांव जुदेव कुळयेचो गी. तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला. कितें केलाय तुवें? जबाब दिली जेजून, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातान पडनाशें म्हजे नौकार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज हांगा तावन उपसाल्लें न्हय. आनी पिलात विसारी. तर तूं एक राय. जेजून जबाब दिली, तुवें म्हणच्या बरीस हांव जावना साराय. ह्या पासून हांव जल्मालो आनी ह्या पासून हांव संवसारांत आयिल्लो. सताक हांवें साक्ष दिवच्याक सतासो जावनासो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. पिलातान ताका म्हणलें, सत म्हळ्यार कितें? आनी तितलें म्हणून जुदेवांक मेळोंक तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगा लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पासकाच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जय म्हूण दोस्तोर आसा. तर जुदेवाच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जय म्हूण तुमची खुशी गी. परतून सोमेस्तांनी बोब घाली. हाका न्हय बाराबासाक सोड. ओ बाराबास जावनासलो एक सोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जेरबान मारयलें. आनी शिपायांनी एक कांट्याचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सांसिल्लो. आनी एक रक्तांबोळ शेलो तांणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणले, नमन जुदेवाच्या राया. आनी ताका तापटा मारताले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो, पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा. ताचे थंय कसलोच अपराध म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जाय जय. आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांट्याचो मुकुट आनी रक्तांबोळ शेलो. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, पळया ह्या मनशाक. मुख्य याजकांनी आनी नौकारांनी ताका पळयलोस तांणी बोब घाली. खुर्साय ताका, खुर्साय ताका. पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हराव आनी कुर्सार माराव. म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जबाब दिली, आमकां अशें आमचेच नियमशास्त्र आनी त्या नियमशास्त्रा प्रकार ताणें मोरा जय
कित्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणें मोडला. हे आयकोन पिलात आनीकी भियेलो. परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विसारी लागलो, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जावाब दिली ना. देखून पिलात ताका मुना लागलो. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका कुर्सांव की म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेणाय गी. जेजून ताका जावाब दिवन म्हणलें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसती ना. ह्या खातीरच म्हाका तुजे अधीन दिल्ल्यांचे पातक चड व्हरतें. आनी तोळ तावन पिला ताका सोडूंक उपाय सोदतालो. पूण सुदेव बोब घालीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. कित्याक कोण आपणाक सुराय करता तो शेजाराचो विरोधी जाता. ही उतरां आयकोन पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी तो लेतो स्तोत्रून हेब्रेव भाशेन गाबाता म्हणले सुवातेर नित्यासनाचेर बसलो. तो जावन आसलो देस पास्काच्या तयारायेचो आनी सोमार दनपार. आनी सुदैवांक तो सांगा लागलो, पळयात तुमच्या रायाक. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका खुर्साय ताका. पिलात विसारी, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांवचो गी. श्रेष्ठ याजकांनी दिली जावाब, ना आमकां राय बागार शेजार. तितल्यार ताणें जेजू कुर्सार मारच्या तांचे हातीन केलो. आनी तांणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले. आनी व्हांवोवन आपलो कुरीस तो गेलो कट्टें दोंगर म्हूण अर्ज जावचे हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणच्या सुवातेर. थंयसर तांणी ताका कुर्सार सोडलो आनी ताच्या सांगाता हेर दोगांक हेवशी एकल्याक तेवशी एकल्याक जेजूक मध्य घात. आनी पिलातान एक कळोवणी बरयली आनी ती कुर्साक लायली. आनी ती अशें बरयलेली, जेजू नजरेन सुदैवाचो राय. जेजू कुर्सायली सुवात शाराक लागीं आसली देखून ही कळोवणी जायत्या दुदेवांनी वाचली. हेब्रेव, ग्रीक आनी लातीन भाशेन ती बरोवन आसली. त्या पासून जुदेवांचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले, जुदेवाचो राय म्हूण बरय नाका. बागार आपूण जुदेवाचो राय म्हूण तो म्हणटालो म्हूण बरय. पिलातान जावाब दिली, बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी ताका कुर्सार सोडल्या उपरांत कानगेली ताची वस्त्रां आनी तासो दोगलो. वस्त्राचे ताणें 4 वांटे केले, एकेका शिपायाक एक वांटो. पूण ताच्या दगल्याक शिवण नासली. वयर तावन सकल्या पर्यान एकच विणलोलो. देखून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले, तो आमी पिसो नाका, तो कोणाक म्हूण सोडती घालया. पूर्ण जावंक आसलें पवित्र पुस्तक सांगता तें. म्हजीं वस्त्रां तांचे मोदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी निजायकी तशेंच केलें.
जेजूच्या कुर्सा बोगलेन उबी रावून आसली ताची माता ताचे मातेची भयण क्लेओपसाची स्त्री ही मोरी आनी मोरी मागदलेन थंयसर उबी आसचे आपले मायेक आनी आपले मोकरच्या सिसांक पळोवन जेजून आपले मायेक म्हणलें स्त्रिये ओ तुजो पूत उपरांत म्हणलें ताने सिसांक ही तुजी माता आनी ते घडये थावन त्या सिसान तिका आपणागेर कान गेली उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावचे पासत गोडो गाशें सर गोडोवन जालें म्हूण जना जावन म्हणलें म्हाका तान लागता आंबट वायन भरलेलें एक आयदन थंयसर आसलें आनी ताणें एक दर्या हाळमें त्या आंबट वायनान बरें बुडोवन एका हिसोपाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरलें तो आंबट वायन पियेलोस जेजून म्हणलें संपदलें आनी मस्ताक बागावन ताणें प्राण केलो तो तयार आयसो दीस जाल्ल्या वरवीं सब्बाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरणे मुळ्या खातीर कित्याक तो जावन आसलो वर तो सब्बात तांचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदेव पिलाता लागीं रजा मागा लागले देखून सिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता कुर्सायल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे ताणे पाय मोडले पूण जेजू सरशीन ते येतच तो पयलेंच मरोन पावला तो पळोवन ताचे पाय तांणी मोडले नान बागार शिपाया पैकी एकल्यान बालयेन ताचें कोडवोळ उक्तें केलें आनी तक्षणांच भायर सरलें रगत आनी उदक आनी हें पळयल्ल्यानच ही साक्ष दिवची ताची साक्ष करी आनी तुमी सत मनच्या पासत आपूण सत आसलेलें सांगता म्हणलें न्ही जाय की तो सना ह्यो संगती घडोवन आयल्यो पूण जावचे पासत पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचे एकच एक हाड तुमी मोडचे नान आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक तांणी तोपलेल्यांचे ते दिश्ट घालतले आचे उपरांत आरेमातेसो सुजे जेजूचो एक सीस मात दुदेवांच्या बिया गुप्तपणी जेजूची कूड काडूंक पिलाता लागीं रजा मागा लागले पिलातान रजा दिली देखून तो आयलो आनी ताची कूड काडून वेली आनी निकोदेम पयले पोटी रातीचो जेजू लागीं गेल्लो तो तोय आयलो आडून सोमार शेंबोर रात तुकासो सांगाता बुरशिलो रक्तांबोळ आनी कांटे कुंवर तांणी जेजूची कूड कान गेली आनी दुदेवानी मातयेक पावचे रिती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माकून सनी वस्त्रां गुटलायली ताका कुर्सायले सुवातेर आसलो एक मळो आनी तातूंत येदोळ
कोणाकच दवरूंक नासलेली नवीस एक समाधी जुदेवांचो तयारेचो दीस तो जाल्ले निमती ती समाधी लागींत आसलेली देखून जेजूक तांणी तांतूं दवरलो. सगळीं बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो, कालच्या दिसा जेजूचे निमाणे जेवण आमी संभ्रमतना खंडीत आमकां उगडास करून दिला. 3 संस्कार या 3 संगती प्रमुख संगती घडोवल्यो त्यो आनी हाच्या मध्ये 2 संस्कार या साक्रामेंत, एक येवकरिस्ताचो साक्रामेंत आनी एक याजकपणाचो साक्रामेंत. आईच्या दिसा आनी एक साक्रामेंताचेर हांव दिश्ट घालूंक सोदतां. लंबायेक आमी जेजूचो पाशांव आयकलो आनी हो साक्रामेंत आसा लग्नाचो संस्कार, या लग्नाचो साक्रामेंत. आनी हें समजूनच्याक पाठतळ म्हणल्या बरी थोड्यो संगती हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हो नियाळ सांगाता करता करता आसतना ज्या पाशांवांत या जो पाशांव आमी आत्तां आयकलो तातूंत आमकांय एक वांटो आसा. ही फकत एक चारित्रीक कितें जाल्लें घडीत परत्यान आमी सांगचें म्हणलें न्ही, बगार समुदाय जावन आमी सांगाता नियाळता आसतना आमचे थंय हे मिस्तेर जातात, आतां परत्यान घडटात म्हणलें समजूनच्या खातीर आमी हें तर्क आयच्या दिसा तुमच्या मुखार दवरतना दये करून हातूंत सामका मेतेर करूंक पळया आनी आयच्या ह्या मिस्तेरांत आमकां वांटो घेतना चडीत फायदो जातलो. 3 राती, कालची रात, आयची रात आनी फाल्यांची रात. ह्या 3 राती मदें एक आंकडो कसो आयची रात आसा. आयचो दीस ही आयची रात आनी कालच्या रातीचेर एक दिश्ट घालया. कितें सकट कालच्या रातीन घडलें येवकरिस्त आमी संभ्रमलो. ताच्या सांगाता जेजून ताचें निमाणें जेवण आपल्या पास्क परबेचें जेवण आपल्या शेसा सांगाता तें संभ्रमल्लें आमी आयकलें. ताच्या उपरांत तो गेत्सेमनी मळ्याक वेता आनी गेत्सेमनी मळ्यांत सुमार रातींच्या जुदेवांचो वेळ सांगना, आमचो वेळ सांगता, रातींच्या सुमार 12 वरांचें ताका धरला. जेजूक तांणी धरलो सुमार रातींच्या 12 वरांचें. आनी ताच्या उपरांत सुमार 1 वराच्या वेळार, रातींच्या 1 वराच्या वेळार पळया सगळी रात कितें घडटा म्हणलें. रातींच्या सुमार 1 वराच्या वेळार ताका कायफासाच्या घरा व्हरतात. ताका परत्यान थंय फर्मावच्याक सांगच्याक, अळे तुका मरणाचें फर्मान दिवंक जाय म्हूण अधिकारीनी सांगच्याक. आनी थंयसरच जायत तें चलता जाल्यार तांकां एक स्पश्ट जवाब मेळना. रातींच्या सुमार 3 तावन 4 आमी गाढ न्हिदेन आसचो वेळ तो. रातींच्या 3 तावन 4 वरांचेर सानेद्रीन सभा सांगाता मेळटा. पळया गुटमोळ जायचे जाल्यार मनीस खंयच्या वेळार सांगाता मेळटात. पळया रातींच्या 3 तावन 4 वरार सानेद्रीन सभा सांगाता मेळटा. आनी फांते जावच्या पयलें, कित्याक आनीच्या मुखल्या दिसांनी सूर्यो इस्रायल गांवांत इल्लो वेगळी उदेवचो आसा, देखून सूर्यो उदेवच्या पयलें जेजूक मरणाचें फर्मान दी जाय म्हूण तांणी थारावन जालां. पूण हो थाराव लोकां मुखार सांगूंक जायना, कित्याक एक थाराव तसो घेतिल्लो तांणी सूर्यो उजवाडल्या उपरांत मात्र सांगूंक जाय. देखून सूर्यो उजवाडूंक ते राखून रावले. सूर्यो उजवाडूंक ते राखून रावले. तांणी जेजूक मरणाक फर्मायला म्हणून थाराव तांचो उक्त्यान सांगच्याक. सूर्यो उदेलोच जेजूक तांणी मरणाचें फर्मान दिलां म्हूण सांगलें. 9 वरार ताका कुर्सार जोडलो. 12 वरांचें आमी आयकता
काळोख पडलो आणि दोनपराच्या 3 वरांशे जेजून प्राण सोडलो. पहिली रात. ह्या राती पळया कितें पुरा घडलें. सुशेगात न्हिदून आसले जय थंय लोक सांगाता मेळटा, शास्त्री आनी याजक सगळे सांगाता मेळटात आनी कितें जेजू थंय घडलें आमी आयकलें. फाल्यांची रात पास्काची रात. फाल्यांची राती व्हड एक अजाप घडता. जेजू जशें गोवांचो कण मरून तो नवो जीव दिता, आमी आमच्या घरांनी कितें जावं पुरो गोव जावं पुरो मूग किर्लात घाल्ल्या वेळार तो केदाळा तो ताची कितें बायली साल फुटून नवो किर्लून येता म्हूण आमकां कळना, पूण किर्लाता. त्याच प्रमाणे फाल्यांच्या राती जेजू जिवंत उठता. एक रात सोलवणेची, एक रात जैताची. एक रात सोलवणेची, एक रात जैताची. आनी ह्या दोनी रातींक आमी कितें इंग्लिशांत एक बरो शब्द आसा हायबरनेशन म्हणून. थंयसर कितें घडता तें आईच्या राती आईच्या दिसा घडता. फाल्यांच्या दिसा हप्त्याच्या पयल्या दिसा जेजू जिवंत जावन येता. तर ही रात कसली रात? ही रात कसली रात? आमी म्हळें साक्रामेंत लग्नाचो संस्कार. ह्या लग्नाच्या संस्कारा विशयांत एक सांगूंक आसा. अपुरबायेचो विशय. ह्या अपुरबायेची संगत कितें जाता, आमी त्या मुदयेंचेर बेसांव घालतना जावं पुरो व्हंकल न्हवऱ्यान कितें एकामेका भास दितना लग्नाचो संस्कार थंय घडता. पूण पवित्र सभेक अति गरजेचो आनी एक अंश आसा. आमी ताका इंग्लीश भाशेन म्हणटा कॉन्ज्युमेशन म्हणून. शेवटाक पावूंचें. तें तुम्ही काजाऱ्यामध्ये, कित्याक आमी हांगा याजक आसा, तुम्ही काजाऱ्यामध्ये तुमच्या काजाऱ्यामध्ये शेवटाक पावूंचें. कन्ज्युमेशन लैंगीकपणी एका व्हंकले न्हवऱ्यान एकवटचें. आनी ही पवित्र घडी. कित्याक हातूंत एकामेकाचो मोग थीर जाता, जावं पुरो भुरग्याचे देणे उब जाता, नवें रसन जाता. आनी पवित्र सभा हातूंत कितें हळशीक म्हणना, कित्याक तावन आमकां एक बरो संदर्भ मेळटा जेजूचो पाशांव समजूंक. ताच्या पयलें हें कितें म्हूण आणकी गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. आज जेजूच्या मरणाचो दीस. आनी जेजू आपल्या पत्नी खातीर, आपल्या व्हंकले खातीर, आपल्या बायले खातीर म्हणयेत मेलो. कोण ती पतीन? कोण ताची व्हंकल? आख्खे पवित्र सभा, आमी. म्हळ्यार आमचे खातीर एक दिरादेख गोव जावन तो आमचे खातीर ताणें जीव दिलो. एक खरो दादलो, एक खरो गोव, मैपासी गोव आपल्या बायलेक राखता, सांबाळता. तितले मात्र न्हय, आपल्या बायलेक पवित्र सभेचे एक दोतोर जुवांव क्रिजोस्टम एक बरो शब्द वापरता, मागता. मागता कशें? ह्या दिसांनी आमी आयकलें शेळयेच्या रक्तान पास्क परबे वेळार मोयजेन तांकां कायदो दिल्लो. जें कितें इजिप्तान घडलें तें हर एका वर्सा तांणी संभ्रमूंक जाय. देखून त्या पास्काच्या परबे दिसा तांणी शेळयेचें रगत तांच्या दारवोट्याचेर पुसूंक जाय म्हणून. आनी हो पवित्र वर्तो सांत आमकां सांगता, हें रगत थंयसर शेळयेचें रगत दारवोट्यार पुसुल्ल्या वेळार देवाचो बडवो पाशार जाता आसतना हें रक्तान जर तर दारवोटो मागलेलो आसा त्या कुटुंबाक तो राखता, तो नाश करिना, संहार करिना, राखता, सालवा सावूं दिता. त्याच प्रमाणे हो सांत म्हणटा जुवांव क्रिजोस्टम, नवी शेळी जेजू क्रिस्त ताणें ताच्या रक्तान आमच्या काळजांचे दारवोटे माखल्यात. आमच्या सगळ्यांच्या काळजांचे दारवोटे माखल्यात. देखून लग्नाच्या संस्कारांत आमी असलो गुर्त वापरता, काळीज. काळजाक भालो तो पुल्लो, एकामेकाचो मोग,
हो मोग काळजांच्या एकवटान जावं पुरो आमच्या हॉलांनी जावं पुरो 2 काळजां सांगाता घाल्लीं आसात लग्नाचो संस्कार दाखोवच्याक हांगा हो मोग आमच्या काळजांचेर त्या शेळयेचें रगत सारयल्ल्यान आमकां तो आपणाची करून विंचता आनी थंय देवान पोरण्या सोल्ल्यान भास दिल्ली खणाच्या दारवट्यार हे देव कितें शेळयेचें रगत आसा तांकां तो संवार करचो ना त्याच प्रमाणे आज जांच्या काळजाचेर शेळयेचें रगत माखलेलें आसा सारयल्लें आसा तांकां सोलवणी ना तांकां मरण ना तांकां आसा साल्वासांव सासणाचें जिवीत हें मेळ्ळां आयच्या दिसा एक बरो घोव आपल्या आपल्या पत्नीचें आवयदेहीपण सोंसता हे आमकां पोरण्या सोल्ल्यान गडयेपटी प्रावाद्या थंय पळोवंक मेळटा ती पतीन आपणाक हो घोव नाका म्हूण दुसऱ्या फाटल्यान धांवता पूण देवच प्रावाद्याक सांगता वच आनी अशें कर जें हांव करूंक सोदता म्हणल्या बरी तिका परत्यान जिखून फाटी हाड ती आवयदेही जाता जावं पुरो ती बेविश्वासी जाता जावं पुरो तिका परत्यान जिखून फाटी हाड आनी हाचे खातीर कशें तुवें जिखून फाटी हाडूंक जाय आयचें पयलें वाचप इसाया प्रवादीचें एक विश्वासी साकोर विश्वासी सेवक जीव दिता तुवें बेविश्वासी जाल्ल्याक फाटी हाडचें म्हणटा आसतना तुका घाई जाला आमी जेजूक विकृत केलें म्हणून आयकलें जुदासान जेजूक विकृत केलें इंग्लिशान बरो एक शब्द आसा बिट्रेयल आमी विश्वासघात करचो कोणाक परक्यांक आमच्या दुस्मनांक ते विश्वासघात ना विश्वासघात आमच्या लागशिल्यांक करचो जी कोण आमच्या सांगता विश्वासी आसात तांकां घात करचो विश्वासघात जाता देखून एक बरो पती आपणाक विश्वासघात केल्यारी आपल्या पतीनेन तिका तो सोदून धांवता आपलो जीवच दिता खंयच्या मापान दिता जीव हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें हांव चिंता तुमी सगळ्यांनी आयकलें वाचा पूण अपुरबायेचें देवाच्या सेवकाचें ताचे तांणी सोंसल्ले कश्ट आमकां विवरायता ताचे सांगता आनी एकलो व्हरतो एक भाग्यवंत मनीस फुलटन शीन म्हणलो व्हरतो शिकोंडार सांत जावंसो आसलो तो थोड्या तेंपा फाटी पडला तो एक अपुरबायेचें आनी एक लग्नाचें लक्षण आमकां सांगता तें कितें हांव इंग्लिशान सांगता इटर्नल स्टँडर्ड ऑफ जर्जिंग ए हार्ट एक शाश्वत जावन एका काळजाक आमी मेसचें तसलें तीर्प दिवचें तसलें आमकां एक स्टँडर्ड एक सादारण हातेर जेजूच्या कश्टांत मेळना आजकाल पळया आमच्या समाजाचो विपर्यास आमी एकामेकाक सांगतना हांव तुजो मोग करता जावं पुरो तरणाट्या मोदें ह्या घोव बायलेच्या संबंदांत जावं पुरो आमकां मणियार्यांकी पवित्र सभेस हांव तुजो मोग करता म्हणटना पयलें आमच्या मोतीन येता उतरांनी करण्यांनी दाखय तुजो मोग तुज्या करण्यांनी दाखय तांतू मात्र मोगाची संपूर्णाय दिसता नाजाल्यार आय लव यू यू लव मी म्हण आमी कितलेंय म्हूण येता देखून हो सांत आमकां अपुरबायेचें एक हातेर साधन दिता कितल्या मापान आनी एकल्याचो संपूर्णपणी मोग करी येता जसो क्रिस्त आमचे खातीर मेलो तसो देखून आमच्या मोगाची मीत कितली आसूं येता आनी एकल्या खातीर आपलो जीव दिता पर्यंत देखून जुवांच्या सुवार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटा देवान आमचो असोय मोग केलो आपल्या एकाच पुताक ताणें भेटोवन दिलो पूण ह्या मोगांत कितें सोडून हें आसा हाका लागून वचू भाग्यवंत मनीस सांगता कुर्सार जेजू कुमकाळ आयिल्ल्या वेळार तो तसो मोग दाखयता पूण मोग कोणें भोगूंक जाय अशी मनशां आसात पळया ती 3 नमुन्यांची हेर संगती दाखयता तो म्हणटा इंग्लिशाचे शब्द हांव वापरता एपथी एंटिपथी आनी सिंपथी एपथी उदासपण म्हाका कितेंय घडोवन दी म्हाका पडून वचूंक ना कितेंय घडोवन दी म्हाका पडून वचूंक ना पिलात त्या वर्गाचो हांगा जुदेव आसात जेजू आसा ताचे शीस आसात पळोवन धांवल्यात स्त्रियो आसात त्या गांवचो लोक आसा पूण पिलाताक पडून वचूंक ना उपरांत आमकां आयकूंक मेळटा पिलाताकी पूण हेरोदाक कशें आसली जेजू पळोवंक पिलाताक पडून वचूंक ना एपथी कितेंय घडोवं
हांव ताची परवा करिना. आमचो मोग असल्या वर्गा सोगी एंटीपथी, विरोधपण, नाखुशी, असमाधान कोणातय आसले इस्रायलाच्या लोकांमध्ये. कुर्साय ताका म्हणून परत्यान ते बोब मारतात. राग, कित्याक लागून राग हो? आणि ताच्या सांगता सिंपती, आमचे बरे म्हूण साहा बोगाप. आणि हे दाखयता कोण? जेजूच्या सांगाता आसली ती जावं पुरो सादी मनशां. देखून मोग खंयच्या मापान आमी दाखोव येता खुर्सार मेल्ल्या जेजूक म्हणून आमकां वो भाग्यवंत मनीस सांगता. आता हांवें वडूल म्हळें आईच्या दिसा लग्नाच्या संस्कारा विशयान सांगता म्हूण. जेजू आमचे कडेन लग्न जालो. जेजू आमचे कडेन लग्न जालो. आनी कशें घडलें? एक दोन विशय दयेकन मतीक व्हरा सारकें. ताणेंच म्हणलें न्ही, होरेत हासता पर्यान ताचे देडे ताचे सांगाता कुशालकाय दाखयतात. पूण होरेता काडून वर्सो दीस येतलो. आनी होरेता काडून वर्सो दीस येतलो म्हळ्यार कसो तो? हें तर्क, आपुरबायेचें तर्क आमकां एका बऱ्या बऱ्या पवित्र सभेच्या आदल्या बापायांनी म्हळ्यार फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा आमी तांणी आमकां दिलां. होरेताक काडून व्हरतले. खंय व्हरतले? तुमी जेजून दिल्लो विवर जायते पटी आयकला. होरेत सांगाता आसता बरी आनी देडे ताचे सांगाता आसात. पूण होरेता काडून व्हरतले. खंय व्हरतले? इस्रायल घरामध्ये जुदेवामध्ये लग्न कांय नंतर एक 7 दिसांक तरी आसा. ताच्या दीस चड जावचे आसात. ह्या दिसा मोदें ते सकड तो होरेत धरून ताचे देडे सगळे सांगाती कुशालकायेन मजेन आसतना एक वेळ येता. आतां हांव हांगा ह्या आल्तारी रावन कितें कामुकपणाच्यो संगती उलयता म्हूण नाकात. पूण हे जुदेवांची रीत ही. एक वेळ येता ताणें आपल्या ब्रायडल चेंबर काजाराच्या कुडाक वचूंक आसा. आपल्या होकले लागीं वचूंक आसा. आनी तो ताच्या होकले लागीं वेता आसतना ह्या उरिल्ल्या देड्यांक काम ना. तांची पार्टी जाली. पूण जुदेवां प्रकार ह्या होरेतान आपल्या होकले लागीं वेचें एक वर्तें घडीत. घेया तोबिताचें पुस्तक, ह्या जेजूनच सांगचें हें घडीत. आनी त्या न्हवऱ्यान आपल्या होकले सांगता दीस रात आसूंक जाय आसलें. न्हवऱ्यान होकले सांगता दीस रात रावूंक जाय आसलें. आनी ताका लागून जुदेवांचें एक बरें बरप मिशना बेरखोत म्हूण आमी म्हणटा. मिशना म्हळ्यार तांणी तोंडपाशी सांगली ती शिकोवन बरोवन घाल्या उपरांत तांतूं अशें बरयलां. हर एका जुदेवान तांचे शेमा इस्रायल, आयके इस्रायला द्वितीय ह्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. हें मागणें करूंक आसा. पूण ह्या न्हवऱ्याक कित्याक तो आपल्या होकलेच्या पासलेंत आसा न्ही, देखून ताका रियायत दिल्या. ताका रियायत दिल्या. तुवें हें मागणें माग जाय म्हणून ना. तूं तुज्या होकले सांगता आसता पर्यान तुवें हें मागणें मागा जाय म्हणून ना. हाका लागून काडा कीर्तन 19 आनी तो आमकां अशें आयकूंक मेळटा. न्हवऱ्या बरी आपल्या लग्ना कुडांतलो सर्वेस्पोर भायर सरता. एका न्हवऱ्या बरी आपल्या लग्ना कुडांतलो सर्वेस्पोर भायर सरता. आतां परत्यान थोड्यो जावं पुरो ह्यो कितें लैंगीकपणाच्यो संगती. न्हवरो आपल्या होकले सांगता न्हिदता. आनी कन्झ्युमेशन म्हळें तांचो एकवोट जुदेवांच्या त्या काळारी त्या मंचेचेर त्या खटल्याचेर रक्ताचे कुणा दिसून आयिल्ल्या वेळार हांचो समागम जालो म्हणून चिंतप आसलें. तें चिंतप आजुनूय पवित्र सभा ओपून घेता. देखून हांवें घडोवन सांगचें न्ही. आनी ह्या वेळार भाव भयणीनो सांत आगुस्तीन आमकां म्हणटा ह्या आमच्या होरेतान पवित्र सांगता एकवोट केला आईच्या ह्या दिसा. हाका लागून कुणा जाय तुमकां? खुर्साक पळया थंयसर रागात आसा. ताणें आमचो ह्या मापान मोग केलो. ह्या खुर्साक पळया थंयसर रागात आसा. ताच्या मोगाची निशाणी. देखून हो निमाणो शुक्रार आयचो शुक्रार खंयच्या नमुने आसो देव कितल्या मापान आमचो मोग करता म्हूण दाखोवंच आसो.
आणि तो आमकां हे गुलामा बरी घेना, आपल्या पतीने बरी घेता. आमचो एकवट आज स्थिर जाला. हो आसा संतोष ह्या शुक्राराचो. भाऊ भयणीनो, हो नियाळ आमी सडीत करया तुमकां वेळ मेळटाना. ह्या नियाळ्याची संपवणी जावन हे घडीत हांव तुमकां सांगता. थोड्या दिसां आदीं हांवें एक व्हिडिओ पळयलो आनी आमच्या मदें विज्ञान तितलें मुखार गेलां आनी म्हाका खबर ना, भायल्या गांवांत एक कडेन ह्या एका दादल्याक, ह्या तरणाट्याक अस्कत काळीज आसलें आनी कोणगेकलो आनी एकलो मनीस तो मरूंक जाल्लो एक्सिडेंटाक लागून आनी तांणी ताचे 20 दान दिले. किडनी जावं पुरो, दोळे जावं पुरो. आनी ह्या मनशान ताचें काळीजय दान दिलें. ह्या ताच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या मनशाचें काळीज दान दिलें. हार्ट ट्रान्सप्लांटेशन तांणी केलें. आतां तें घडीत घडलां, जालें. ही दोगां म्हातारीं आवय बापूय घोव बायलां तांच्या घरा आसात आनी तांच्या घराचेर येपटी कोणगी दार ठोकयता आनी म्हणटा डोरबेल जाता आनी भायर येता आसतना कोण तूं म्हूण विचारता. हो मनीस एकलो तरणाटो मनीस मुखार, कोण तूं? हो म्हणटा हांव तुमचो पूत. कशें जावचें? हो तांचो पूत. आनी हो म्हणटा तुमच्या पुताचें काळीज हांगा आसा. म्हणटच ही प्रायस्त दोगांय आवय बापाय सगळींच दुखांनी उमाळ्यांनी भरतात. आनी हो तरणाटो म्हणटा त्या प्रायस्त दादल्याक, म्हणटा त्या आवयक म्हणटा, अळे तुज्या काळजांत उडुल्लें तें काळीज, तुज्या कुशव्यांत तें उडुल्लें तें काळीज हांगा आसा. आनी ही आवय ह्या तरणाट्याच्या हृदयार आपली तकली दवरून रडता. आपल्या त्या तरणाट्याचें काळीज मारतना आपल्या पुताक ती भोगता. भाव भयणीनो, हें सगळें कुटाम इतल्या संतोशान भरलें. तांचो पूत सोडून गेला जाल्यार तो ह्या मनशाच्या काळजांत जिवो आसा. देवा बापाचो पूत सोडून गेला, पूण ताचें काळीज आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत जिवें आसा. ताचो पूत सोरलो, मेलो आमच्या खातीर, पूण ताणें ताचें काळीज आमच्या काळजांक ट्रान्सप्लांट केलां आनी तें काळीज हांगा आसा. देखून तो बाप आमच्या काळजाक पळोवन आमकां वळखता. आमच्या काळजाक पळोवन तो उमाळ्यांनी भरता. कित्याक आमकां देखतना ताका ताच्या पुताचें काळीज दिसता. दुसरो भाग, संभ्रमीक प्रार्थना. आज देवाचे व्हडे कृपेचो दीस. देवा बापान आनी देवा पुता जेजू क्रिस्तान एकवटून कुर्सार आपलो प्राण अर्पिल्ल्या बागे दिसा ही सभा सगळ्या संवसाराच्या विविध गरजां पासून संभ्रमीक तरान मागता. सुरवेक याजाक आमी मागे जाल्लें तेसां उसारता. उपरांत मावनपुणी त्या तेसावा खातीर मागूंक आमकां उलो दिता आनी निमाणें व्हड्या ताळ्यान त्या तेसावा पासून मागता. तर आतां उबी रावन याजाकान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या खातीर काळजातावन बापाक उलो मारया. सगळीं आमी उबी रावया. पवित्र सभे पासून प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचे पवित्र सभे पासून प्रार्थुया. आख्ये पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा.
आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक तामान आसतना वाकणच्याक ताणें आमची जीण सवेस्कायेन राखची आनी आमच्या काळजा आनी मना समाधान करची। ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया। सर्व पदवेदारा ससनाच्या देवा, जेजू सोवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली। आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकुळतीन सांभाळ। क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। भाग्यवंत बापा पासोद आता मागोया आमी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासोद धर्मदूतांच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सभेचो बापोय आनी गवळी सावन देवान ताका वेंचून काडला। ही बरादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळून आनी जेजूच्या कुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया। अगणित जनवयेच्या आनी सरबलिश्ठ देवा, भाग्यवंत पेद्रूचेर आनी ताचेर फाटल्यान येतल्या हर एका भाग्यवंत बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय। आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जानवयेच्या उतरान आनी परजळीत जेकीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेची वाट चलोवंक पवित्र सभेच्या थरवाचेर उपरासलेल्या वादळा मोदें धिरादीक तांडेला बरी तिरासनेन सुखान धरून तिचे सोबे तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चलोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्रत्म्याच्या उजवाडान आनी दिरान ताका बरमण मागता। जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं। पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासोद मागुया आमी सर्व धर्म म्हणयारांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासोन पीटर पॉल आमच्या गवळी बापांक आनी समेस्त गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांक सगळ्या भावार्थां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया। सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची अख्खी गुडार तुकूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय। या गुडार तुकडीच्या सांद्यां पासोत म्हणजे आमा सोमेस्तां पासोत आमी मागणें करता तें तूं दयेनाय आनी आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासपणान करूंक आमकां कृपा दी। जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं। क्रिस्त धर्माच्या नव्या पासोद आता मागोया आमी क्रिस्त धर्माच्या नव्या पासोद भावार्थाची सता मनांत आनी काळजांत घेवन तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्रस्थाना वरवीं तांची सोर पातकां बगसून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण
आमच्या दयाळ बापा लागी मागुया. सर्व पदवेधर आणि सस्नच्या देवा, तुझे पवित्र सभेक सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तूं फळादीक करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवशिसांचें गिन्यान उसवाडाय आनी तांचो भावार्थ सडय आनी पवित्र आत्म्याचे झरींत नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. क्रिस्ती परजेच्या एकवटापासून मागुया आमी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात ते आमच्या सर्व भावा भयणी पासून काळजान आनी करनेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकां सगळ्यांक आपल्या एकच पवित्र सभेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागी मागुया. सर्व पदवेधरा आनी सस्नच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या सुमेस्तांक एकवट एकच अखंड भावार्थ आनी प्रिती मोगांत थीर कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. जुदेवांपासून आता मागोया आमी आमच्या जुदेव भाव भयणी पासून देवाची विसलेली परजा जावन ताणी सौर परसा मोदे देवाचे उतार पयले आयकले आनी पयलो तांच्या लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विश्वासपण वळखून ताका विश्वासे रावोंक आनी तांच्यो बसवण्या संपूर्णकायेक बगोवन तांकां फावो कर म्हूण बापा लागी मागुया. सर्वेस्परा सस्नच्या देवा, अब्राहमाक आनी ताचे संततेक तुवें बसवण्यो केल्योय देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पूर्वी तुवें तुजी करून घेतलेले परजेक बसयलेल्या सोडवंदराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज बगूंक पावय. हे आमचे मागणे दयेन आयकून घे. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिनातल्या तांचे पासून मागोया आमी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंदार म्हूण वळखून घेनात तांचे पासून देवा नेमलेल्या एकाच सोडवंदाराक मानून घेवन आनी सोडवणेची वाट धरून पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागी मागुया. सर्व पदवेधरा आनी सस्नच्या देवा, संवसारांत हिसोब नातलोलो लोक आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गुट संपूर्णयेन समजूंक घेवंक आमची तान वाडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं.
देवाचेर भावार्थ दवरिनात तांचे पासत. आता मागोया आमी देवाक वळखना त्या मनशा पासत. खऱ्या मनान आनी खालसान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशी पावोंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कणवळ्या बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदरा आनी सस्नच्या देवा, सोमेस्त मनशांनी तुका अत्रेगाण सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हूण तो सदा दोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशे सगळ्या अडखळींचे जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे बरी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. राज करबऱ्यां पासत. मागोया आमी हर एका देशाच्या राज करबऱ्या पासत. देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी ह्या भशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदरांनी सस्नच्या देवा, सर्व मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशांच्या राजकारभाऱ्यांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या कारभारा काल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो मेळ्ळो. सर्व वाठांनी गांवचे सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक्क मेळो. हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. तरातरांच्या वायटांक संपडलेल्या पासत. आता मागोया आमी तरातरांच्या वायटाक संपडल्या पासत. मनशांची मनां सगळ्या अस्कतंतली निवार म्हूण पातकांक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर्व तरांच्यो संकली आनी बंदपास मोडून उडय म्हूण बुकेल्यांक काणजवान पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुडका दी म्हूण पळणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांत आपापल्या माय गांवांक आनी मरणाच्या तणेर आसलेल्यांक सर्गराजाक पावय म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदरांनी सस्नच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण कश्टांतल्यांची तूं घटाय. सरतरांच्या कश्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक काण दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळ्याची कणवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोष ती बगूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सगळ्यांनी आमी बसचे. तिसरो भाग कुर्साचो नामान. कुरीस सुदैवांक एक अडकळ आनी हेर जातींच्यांक एक पिशेपण. तरी पूण देवाचें आपोवणे लाभलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक तें देवाचें सकत आनी देवाची जानबाय. जेजून कुर्सार मेल्ल्या तो वळटावन अकमराच्या आतेर जावन आसलो कुरीस आमच्या सोडून येसो आतेर जाला.
म्हाका दनेतावन उंच उबारल्या तवळ सर मनशां म्हजे थंय हांव व्हरतलो म्हणलें जेजू. कुरीस जैताची निशाणी जेजूचें सिंहासन. दंपलेलो कुरीस आतां याजाक संभ्रमन पुरुषावर वेदीक हाडटलो. वेदी मुखार प्रधान याजाक कुर्साचे एक एक भाग उक्ते करतलो आनी आपले रुखाट कुर्साचे म्हूण 3 पुटी गायतलो. तवळ येया नमस्कार करुया म्हूण गावन आमी दिमी मोडची. Cursace ruca tacerum cala sonsara so sorbonda नमस्कार करूया. Cursace ruca tacerum cala sonsara so sorbonda नमस्कार करूया. Cursace ruca tacerum cala sonsara so sorbonda नमस्कार करूया. मोगाच्यानो लितुजीक नियमा प्रकार आमी एकच कुर्साक मान करून दवरतले हांव. पूण आमी 4 सालांनी कुर्सा लागीं सरचे. कोवीड पिडेच्या समस्या लागून आमी वंटांनी उमो घेवचो नाका. कुर्सा मुखार जायतर दिमी मोडून आतां उमो घेवया. स्वयंसेवा तुमकां वाट दाखयतले. व्हडा भक्तीन आनी शिस्तीन आमी मुखार सरून कुर्साक नामान करया. उगडास दवरा. आतां जमो जाल्लो इस्मोल बुकेक आनी पिडेक व्हडल्या लोकां खातीर इगर्ज मतीच्या
इगज मातीन हाती घेतल्या बऱ्या कामाक वेतरले आमी सर्वांनी बसचे Moga
și sau ceac, cu și voltai, ghicuri suso, patlau cărmuso, muso și sau ceac, cu și voltai, ghicuri suso, patlau cărmuso. Osat mati colea, buni suknya, purnama kasua, vasti kerja, musuh și sau ceac,
शिवोरताय घे कुरीस तुझो पातलाव कर मोसो. आता ख्रिस्त प्रजाची रीत चलतली. संसाराच्या सोडवणेपासून कुर्सा मोडलेली आपली कूड आणि वरायलेले आपले रगत उंड्या वायनाच्या रुपार आमचे आत्मीक पिवण जावन जेजू आमकां दिता. येवकरिसांतले जेजू सेवताना आमी ताच्या कश्टा मनांत वांटेली जाता. आज जेजूच्या मनाचो दीस जाल्ल्यान येवकरीस भेटयनात, पूण काल जेजून एकवरीस घडयल्या दिसा कॉन्सक्रात केल्लो येवकरीस आतां आल्तरीक हाडटले आनी क्रिस्तांवाची रीत चलतली. मावन पुणी ध्यान करून क्रिस्ताक आमचे थंय घेवंक आमकांच तयार करया. आमच्यास उबे रावया. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बाबा सरीच्या तुझे नाव बोरिसाव, तुझे राजमय, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत जाव. आमचो दीस फोटोग्राफ आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोशीका तशी आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां ताळ्ळे पडूंक दिव नाका, पूण आयकूंक आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवादय करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजमोटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन
म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Nos lolo, Christus omogdo. Kaune kawan kusabayang mogdane kilo, moga susem skaldane, moga nam kadilo, Christus omogdo. Sumikitlo udar, Kakultice banar, servang ditadar, Boksung sadan tayar, rukta chuzari varaylo, tane kusan, amche basud dislat nokta to serga, Christus omogdo. Christus omogdo, kosodo adapso, visrum konazaito, mit menas lolo, Christus omogdo. Kaune kawan kusabayang mogdane kilo, moga susem skaldane, moga nam kadilo, Christus omogdo. Masetaci dăina, Dusrian somat husko, hancartaci dăina, Kitlo bolo kalto, Avăi somog, păriant lăcigan somogto, Căi sărgone, edol de calas lomogto, Christus omogto. Christus omogto, kosodo adapso, visrum konazaito,
जीव आमकां मेळटा जावची सगळी आमच्या बळ्याक थंयसर आमकां कळटा क्रिस्ता कुसा अमरुका पोटलो दलाय सोम्या सर्मान होगला फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा क्रिस्ता कुसा अमरुका पोटलो दलाय सोम्या सर्मान होगला फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा प्रार्थुया सर्व पदवेदरा आणि ससनच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या बगेवंत मरणा आणि पुन्हा जिवंतपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान जिवीत दिलें कनवळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय ह्या गुठांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणयेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्यानो फाल्यां फेस्ताचें संभ्रमीक मीस सांजेर 7 वरार आसतलें सांगातच फाल्यां कोण जर मिसाक येता तांणी येताना कॅन्डलां घेवन येवची एक कॅन्डल आमच्या पवित्रानाची बसवणी हर एक वर्सा आमी फाल्यांच्या दिसा आमी परत करतले हांव ल्हान आसतना आमी केल्ली ही बसवणी आमच्या आवय बापायन केल्ली बाबर्तची बसवणी परत आमी करतले हांव त्या देखून फाल्यां मिसाक येता आसतना सर्वांनी एक कॅन्डल घेवन येवचें तकली बागया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून तुज्या परजेन तुका ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला तर तिचे सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजे बक्षाने फावो जावं आनी बुजवण मेळूं तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गींच्या मार्गान तीरपणान सोलून सासनाचे सुख दी भोगूंक पावूं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी